आज डेमोक्रेसीचो मर्डर ह्या दिसाक 2 वर्सां आदीं ह्याच दिसाक जालोलो आनी इनिशिएट करपाक आमचे तिनूय ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट बाब लॉरेन्स बाय पार्वती तशेंच बाब अतुल दुसरे आमचे सगळे उत्तर गोंयचे इन्चार्ज दोतोर कालूस बाब राजन बाब विवेक पुलियो दुसरे सगळे काँग्रेस पक्षाचे वेल विशर सपोर्टर ह्याच दिसाक आमकां याद जाता सकाळच्या वेळार हांव घरा आशिल्लो आनी त्या वेळार आमकांय जायते ऑफर आशिल्ले आनी हे डिफेक्शन म्हाका दिसता आज प्रमोट करपाक बीजेपीन गोंयभर न्हय पण देशभर ही प्रथा केलेली आहा। बीजेपी आज एक डिफेक्शनाची फॅक्टरी जालेली आहा आनी डिफेक्शन क्रिएट करपाक तांकां म्हाका दिसता एक सायन्स आनी आर्ट आसा। हें हांव सांगना, हे गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता की डिफेक्शनां क्रिएट करपाक लोकांची फकाणां करपाक आज जे बीजेपी सरकाराचो अजेंडा जालोलो आहा। तुमच्या ह्या कलंगूटच्या आमदाराच्या बर्थडेच्या दिसाक सगळ्या लोकांक हांसोवन सांगता केक हांवें की एक मायकल गेलो आनी 8 जाण घेवन येयले म्हणून आनी सगळे हांसताय। आज ही हुकुमशाय ही दादागिरी आज लोक चोयता आनी लोकांक म्हाका दिसता बर्थडे गिफ्ट ऑलरेडी मायकल बाबाक दिलेलो आसा लोकसभाचे इलेक्शन चयल्यार आनी म्हाका जरी तर खात्री आहा की ज्या पद्दतीन आज करप्शन ज्या पद्दतीन आज संविधानाचो खून जाता आनी ह्या ज्या पद्दतीन हे म्हाका दिसता ह्या आमदारांक विकती घेवपाचो प्रयत्न ह्यो बीजेपी सरकार करता। दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा। वयता थिंगा शेतां कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न जाता, कोणागेली शेतां कन्वर्ट जाले, कोण आमदार आहाय कोण ब्रोकर आहाय, खंयचे पद्दतीन हो सरकार आज पावरान आयलोलो आसा हें सगळ्यांक गोंयकारांक खबर आसा। ह्या डिफेक्शनाक म्हाका दिसता आमी हूंय ना हूंय निशेध करपाक जेन्ना स्पिकरा लागीं गेले आनी सभापतीक आमी मान आनी रेस्पेक्ट दिता पूण सभापतीन जे सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन आहा 90 दिसां भितर हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनाचेर एक तेगेले रिजल्ट दिवपाक जायो। जेन्ना क्रायम जाता कन्विक्ट जाता वो अक्विटल जाता त्याच पद्दतीन हो क्रायम डिफेक्शन इज अ पॉलिटिकल आनी सोशल क्रायम पूण आमचो सभापती जो आहा 90 दिसान दिवपाचो रिजल्ट आज 22 जे जाल्ले 23 काबार जालो 24 काबार जावपाक आतां ऑलमोस्ट जाला 900 दीस जावपाक जाले हो सभापती हेजेर डिसिजनां दिना। हे कितें दाखोवन दिता की हे सगळे हे डिक्टेटोरियल अप्रोच हो बीजेपीचो सरकार आज आदेश दिता। शेम शेम। आनीक म्हाका खात्री आहा कित्याक हे आमदारांक हे डिफेक्टरांक घातकी आनी पातकी आमदारांक गमोन आयिल्लें आसा की 27 हे सगळे घरा वयतले म्हणून आनी थोडेशे शेड्डे कित्याक म्हणटा आज सरकाराचे चोटाय ते मागीर सरकाराचे चोटाय मागीर भितर सगळे फिक्सिंग सगळे डील जाता मातशे भायल्या इले उलयताय मागीर भितरल्या सगळे पॅक जाता। ह्या शेड्ड्यांकूय खबर आसा आनी हे शेड्डे थोडे पक्षा बराबर कितें विचार करून उलयता भायरूय उलयता काँग्रेसान पोत येतले दुसरे पक्षान येतले तेचे हे सगळे म्हाका दिसता भायर बोर्ड घायलो आसा। हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता आज जे काँग्रेस पक्षान आमचे जावं प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर जावं आमचे आमदार आमी जे विचार आमचे आहाय वी आर नॉट सेलेबल कमोडिटीज हे आमी जेन्ना डिफेक्शन जाल्ले त्या वेळार आमी सांगलेले की पर्सनली आय एम नॉट अ सेलेबल कमोडिटी. I cannot be purchased. I have a conscience.
हांव गोंयकाराचो जो आमकां एक मॅन्डेट दिलोलो ऑपोजिशनाक बसपाक, द पीपल ऑफ गोवा फेल्ट दॅट द काँग्रेस पार्टी शूड बी इन दी ऑपोजिशन. आज 3 आमचे आमदार जो आमच्या पार्टीचे प्रेसिडेंट एकठांय आमी जायन गोंय सांबाळपाक, गोंय जे आज करप्शन जाता आनी ज्या पद्दतीन आज कन्वर्जन जाता हे सगळे एक्सपोज करपाक गोंयभर आमी भोंवता. उक्ते मनान तुमकां हांव गोंयकारांक सांगपाक सोदता की काँग्रेस पक्ष एक पक्ष म्हाका दिसता आमी सगळे आमचे जे मिटींग जाले त्या डिफेक्टराक मुठ्ठे जागो नाच, पूण आमी वी विल मेक शुअर आनी हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या 3 ब्लॉकांक म्हाका दिसता ऑल 3 ब्लॉक्स आर पर्सनली व्हेरी केपेबल and they have shown during the parliamentary election that आमी हो मतदारसंघ जिखलेले आहे आणि हांकां म्हाका दिसता घाम सुटलेली आहा सगळे 8 डिफेक्टरांक. गेले ते टमाक 10 तोले 8 वरां गेल्ले. त्या पद्दतीन हांव खातलीकायेन सांगपाक सोदता की हे 8य घातकी पातकी आमदार घरा बसतले 27 दुबाव ना आनी काँग्रेस पक्ष मजबूत करपाक आमी मुखार सरतले. आनी हे डिफेक्शन हे एंटी डिफेक्शन मजबूत करपाक आमी प्रयत्न केले. प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन घातले विधानसभेन. हे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन म्हजे नंबर 1 आशिल्ले हे भायर उडयले. हांवें जायतो बोवाड केलो ह्याच विधानसभेच्या अधिवेशनात की आमी जेन्ना प्रधानमंत्री म्हणटा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा लेकिन यहाँ क्या हो रहा है सब खा रहे हैं.